कंपोजिट GST सकयल येवपी रेस्टॉरंटाक 5% जाल्यार हेर मोठ्या रेस्टॉरंटाक 18% GST आशिल्ली. सरकारान मागीर तो सगळ्यांक सरसकट 5% केल्या. ताचेर सरकाराक वर्साक 150 कोटीचें लुकसाण. General restaurant, it was brought down to 5% in last November 2017. Annually, we have lost around 130 to 150 crores because of reduction in rate from 18 to 5%. मात ताचो फायदो लोकांक जावंक ना. मेनूचे दर आशिल्ले तशेच उरले. रेट देंवना ते अधिकारी पळयतात. लोक कागाळ करपाक मुखार येना. आमच्या गोंय राज्यान काय तश्यो कांय कंप्लेनी ना, बट नॅशनल ऑथॉरिटी कडेन, नॅशनल एंटी प्रॉफिटेरींग ऑथॉरिटी म्हणटा जी आसा, ही तेंच्यांनी थंय अश्यो बीग चेन ऑफ हॉटेल्स ऑपरेटींग ऑल ओवर इंडिया बी तांच्या कडेन सर्टन कंप्लेन्स येवन तेंच्यांनी तेंच्या कडल्यान रिकवरी सुद्दां केल्ली आसा. गोंयांत तशी कसली अशी स्पेसिफीक एंटी प्रॉफिटेरींग अशी आमकां कांय कंप्लेंट ना. पूण रेट्स तशेच आहा ते बी नोटीस केले तुमी? या म्हणजे रोड जनरली एज अ पर्सनल केन्ना विजिटाक आमी कितें रेस्टॉरंटान गेले, वी हॅव सीन दॅट रेट्स आर सेम, नॉट वेरी एक्सेप्शनली सम ऑफ द रेस्टॉरंट्स हॅव रेड्यूस्ड, बट नॉट इन जनरल. गोंयच्यान कंप्लेनी काय ना? लोकसभा वेंचणूक लागीं पावता तशी एका फाटल्यान एक GST दर सरकार देंवयत आसा. मात ताचो फायदो लोकांक कमी आनी धंदेकार चड घेता हाचें हें एक उदाहरण. निमणे लोकांचे आनी सरकाराच्या बोल्साक सारकोच बुराक. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार.